Kosztani soldatuka, uskiakoting soldatuka, kushal ponat soldatuka, soglit koring soldatuka, disa fatolu detana, kalsat leye udgar soda. Aici disa Jesu buzu, tuka dunia te bedoida, songkostani sota tuka, uskia kotin sota tuka, kushal pona sota tuka, sole korin sota tuka. Burita statena, oči bitu suska soda, ambo dona gite koche, dunia cerus patyon rauche, songkostani soda duka, uskia koti soda duka. Kushal ponat soldatuka, solet korin soldatuka. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मानेवंत आग्नेलाची 98व्या पुण्यतिथीची तयारी आमी करता. आयज नोवेनाच्या 8व्या दिसा ह्या मिसा बलिदानात वांटो घेवंक तुमकां माई मोगाचो येवकार. आयचो विशय कोश्टांनी जेजूक एकवटून रावन बोरवश्यान जिविताची यात्रा करुया. आयचो दीस पिडेवंता पासत भेटयला. आमच्या जिवितान पिडा कोश्ट आयलोले पळोवन आमी भियेतांव, बोरवसो शेळमळो जाता, देवाक शिंटाव आनी निराशीपणान जियेतांव. जेजू आपल्या जिवितान आयलोल्या कोश्टांक काळजीदारपणान फुडो केलो. आपल्या कुर्साक ताणें वेंगयलो आनी कोश्ट मरण सोसून तो पुनर्जिवन जालो. जेजूच्या कोश्टा मरणा आनी पुनर्जिवनपणांत आमकांय वांटो आसा. कोश्टांनी जेजूक आमी एकवटून रावलीं जाल्यार ताचे बरोबर आमी पुनर्जिवंतूय जातल्या. सगळ्या पिडेवंतांनी आपल्या कोश्टा दुखांनी जेजूच्या कुर्साचेर नदर मारून गोठाय घेवंक तांकां बापाचो आदार ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. आमच्या कोश्टामध्ये जायते पावटी देवाक आमी शेणल्या. असल्या गुन्यांवाचो उगडास करुया. दुसरे पातकां आमच्या मनात हाडून देवा लागीं सगळ्या आमच्या पातकांचे बोगसणे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत पाग्यो सदां सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या प्रार्थुया.
हे वेळार आमची सगळी मागणी घालुया आनी किरीत भाशेन पिडेवंतां पासत कश्टवतल्यां पासत मागुया. सोर बोलीस देवा आमच्या मोगाल बापा, तुज्या पुतान आमचे कोस्ट आपणाचेर घेवन कोस्तांचें म्हत्व आमकां उक्तापें केलें. पिडेन कश्टवतल्या आमच्या भावा भयणां खातीर आमचें प्रार्थन आयक. दुखीन आनी पिडेंतूय आपूण सुभागी म्हूण ओळखून जेजू बराबर संवसाराचे सोडवणे खातीर सोंसणेकायेन आनी मोगान आपले खोस भेटोवंक तांकां आनी आमकां कृपा दी. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सोबें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. आमी आयकलां तें कोण सोत मांदीत आनी सर्वेस्वराचें बोल कोणाक कोलीत जाला. आमचे मुखार मुलांतलो उपसल्ल्या फात्या सारको तो वाडलो. सुके कोड्डे जमनींतल्या पाला सारको. आमी ताका देखलो, ताका सोबिताय ना, सुरूपाय ना. आमचे दोळे ओडून हाडपाक ताका कसलेंच सुरेखपण ना. कोण ताची पर्वा करिना. मनशा मुखार ताका मोलूच ना. दुखीचो मनीस तो, कोस्ट दोग भोगलोलो. जाचे मुखार आमी तोंड दांपताव तसलोच एकलो. मनीस ताची बेपर्वा करतात, कोणूच ताका लेखना. खरेंच म्हणल्यार आमचे कोस्ट दोग ताणें भोगले आनी आमच्यो दुखी ताणें आपणाचेर घेतल्यो. कोड फुटलोलो, देवान कास लायलोलो आनी सोकला उडयलोलो. अशें आमी ताचे विशीं चिंतलें. खरेंच म्हणल्यार आमच्या अपराधांनी ताका आसपास विडलो. आमच्या पातकाच्या बारान तो चिड्डलो. ताचेर कास पडल्या तिचे वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी आनी ताच्या गायांक लागून आमचे गाय पेकले. कोश्टा दोगडांनी ताका चिड्डूंक सर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपले जिवीत पातकाच्या फारीकपणाक दिवच्याक तो भेटोयत जाल्यार आपल्या दायजांक पळोवंक ताका फावो जातलें. लांब ओंक तो भोगूंक पावतलो आनी ताचे उदेशी सर्वेस्पराची कुशी शात्ती पावतली. ताच्या आत्म्याचे वळवळे सोंपऱ्या उपरांत उजवाड पळोवन तो संतोशी जातलो. सगल्या मनशाची पातकां आपणाचेर घेवन आपल्या कोश्टा दोगदां वरवीं म्हजो चाकर ताका पुण्यवंत करतलो. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. आनीक पद म्हणुया. मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. हांव म्हणटालों म्हजें जिवीत आजून अर्दें सोरलें ना, तरी म्हाका वचूंक जाय. म्हजीं उरलेलीं वर्सां नरकांत काडची पडली. जबाब. मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. हांव म्हणटालों जिव्यात मनशाच्या देसांत आनीक हांव सर्वेस्पराक पळोवचो ना. हे पृथ्वीचेर जियेतात ताचे मदल्या आनीक कोणाकूच हांव देखचो ना. जबाब. मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. गोरवां राखण्याच्या तोंबू वरीं म्हजो तोंबू उबारलो. पयस काडून उडयलो. विणप्या वरवीं म्हजें जिवीत रेवडिताय. भोंवरींतल्या ते कापून उडयताय. जबाब. मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलो.
सायबा, तुजे खातीर म्हजें काळीज जिवें आसतलें. तुजेच खातीर म्हजे भितर प्राण उठतलो. तूंच म्हाका बरो करताय आनी जिवो सांबाळटाय. पिडा काडून म्हाका भलायकी दिताय. सोबाक, मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. उद्गार. ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो बोलिको आपणाचेर घेतल्यो. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. जेजून म्हळें, सगळीं तुमी कश्ट कोत्तात आनी ओजाच्या बाराकाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जूं सोंपें आनी ओडू म्हजें ओजें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणांदो, जिवीत सोंपें न्हय. जायत्यो आघोडायो आमचेर येतात आनी साबार पावटी आमी कोश्टवता. प्रश्न, आडखड्यो जायत्यो आमच्या जिवितान आसतात. कोणूय आमचेर आड, केन्ना आमी कितें सांडटा आनी अदीक करून पिडया. जायते पावटी पिडेन आमी पडटा आनी जेन्ना पिडींत आमी पडटा तेन्ना आमचे कुडीक दूख, एक सुरी आमी जाता. तेच भाशेन आमी आमच्या मनान मेंटल सफरींग, जायते पावटी ही भावना आमची दुखीची, कोंतीची जातात आनीक उत्मीक वाटेन पासून आमी कोश्टवता. आनी जायते पावटी आमच्या मनान असले प्रश्न येतात, कित्याक काय आनी म्हाका कित्याक काय हें घडलां. जायते पावटी आमी हे भाशेन देवाक शिणटा. पूण आयज ह्या शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा, तुमी कोस कोत्तेल्यानो, अजून भोगतेल्यानो म्हजेशी येयात. देखून आयज हे वेळार जेजूचेर आमी नदर मारुया. जेजू आमचे पासत देव खरो पूण ह्या संवसारान आयलो आनी ताणें इतलें आमचो मोग केलो की तो व्हडवड्याचें मरण सोंसूंक पासून तयार जालो. सुमार 700 वर्सां आदीं बरोवन इसायास प्रवादी जे आमी ह्या वाचपान पयले वाचपान आयकलां, तो ताचे विशीं सांगतालो. ताका पडूंक आमच्यान जायना, पडपाचें ताका मनूच आमकां जायना, इतलो तो कोश्टवलो आनी आमच्या गुन्यांव पासत ताणें कोस सोंसले, व्हडवडे सोंसले आनी ताच्या गायां वरवीं आमकां सोडवण फावो जाली. कितें काय जेजून केलें? जेजू हीणपण भोगलें. एक चाकूर कसो, देव जावन एक मनीस कसो आमचे पासत तो कोश्टवलो की आमचे गुन्यांव ताचेर घालून आनी आमची पातकां भोगसून आमच्या पातकां पासत एके भाशेन कास ताणें घेतली, कोश्टवलो आनीक सगळीं आमची ओजोनां, आमचे भार, आमच्यो कोत्यो, आमचें दूख ताचेर घालूंक
ताणें आमंत्रण केलें. देखून ह्या वेळार खेरीत भाशेन आमचें जिवीत ताका ओरपुया. तो आमकां समाधान कोत्तलो, आमकां बरो वांसो दितलो. जेजू कोणूय दुयेंत तो जावं, कोणूय कश्टवतलो मनीस तो जावं, ताका बरो वांशान बोत्तालो. ताचेशी आयल्यार तांकां बरो वांसो मेळटालो. ताणें खंयच्याय जाग्यार जी विधवा आपल्या एकल्याच पुताक सांडलेली, तिचो पूत मेल्लो आनी ताची कूड वत्ताल्या ताका चुरचुरे दिसले. जेन्ना लोक बुकेतालो ताका चुरचुरे दिसताले. कोण एक ओस्तोरी पातकान जियेताली, तिचो ओतमो सांबाळूंक तिचेशी तो चलून गेलो. असलो ताचो मोग आसलेलो, असलें ताचें काळीज आसलेलें. इतले मोगान तो बोत्तालो. असलोच मोग जेजू आयज आमचे सोबें दाखयता. आमच्या कोश्टांनी, आमच्या खोंतींनी, आमच्या दुखांनी आमी ताचेशी येवंक आनी ताच्या गायां वरवीं आमकां फेकोवणी मेळोवंक. आमी आंगातूय वेतेल्यांक कोरें, आमी ही वखदां दुसरी वखदां कोत्तेलीं कोरी, पूण ताचेर पातयप आनी ताचेर आमचो विस्वास दवरप गरजेचें. कित्याक ताणें बासायल्लें आसा, आपूण तुमकां समाधान कोत्तलो, तुमच्यो दुखो ल्हव कोत्तलो. अशेंच आमकां मोगाच्या भाव भयणींचो जायते नामुने मेळटात. सान दामियांव मोलाकाय हवाय ह्या एका आयलंडाचेर काम कोत्तालो. ह्या आयलंडाचेर लेप्र जाल्ल्या मनशांक घालताले. आनी नवोच पाद्री जाला तेन्ना तो मुखार गेलो, आपूण ह्या गांवांत वेतलो आनी तांची सेवा कोत्ताना ताकाच लेप्र जाली. आनी तो म्हणटालो, तांचे भाशेन हांव लेप्र. जसो जेजू आमचे पासत मनीस जालो, तो तांचे पासत लेप्र जावंक ताका पीड आयली आनी तांचे बरोबर ताणें वावर केलो. कलकत्ताची मादर ट्रेसा आमी जाणा कशे भाशेन आमच्या गांवांनी, आमच्या ह्या देशांत एक नामुनी कशी जाली. केरीत भाशेन दुसऱ्यांक बुजवट दिवंक, कश्टवतल्यांक उबारूंक, गाये जाल्ल्यांक तांकां वखदां लावंक, एके भाशेन दुखवलेल्यांक, कोंतवलेल्यांक, पिडींत आसलेल्यांक, उणें जाल्ल्यांक, कश्टवतल्यांक ती एक आदार धीर जाली. उखलून दवरताली आनी विसो तांकां दिताली आनी एके भाशेन बिराड दिवन, मोग दिवन तांकां बरे भाशेन तांच्या कोश्टान जिवंक आदार कोत्ताली. एक बरो वांसो ती जाली. आनी आयज मानेवंत आग्नेलाची ही नोवेनां आमी कोत्ताना ताचो उगडास करुया. आमचो गांव बावतो आनी एके भाशेन आमचे मदें जियेल्लो तो सदांच गरिबां सोबें, कश्टवतले सोबें, दुयेंत आसलेल्या सोबें ताचो हुस्को आपणाकूच जायते पावटी उणें करून, जावं ताचो रोप, जावं ताची आसलेल्यो वस्तू उणें करून तांकां पावतालो. आनी ताचेशी दुयेंत येताली ती एके भाशेन आशिर्वाद घेवन वेताली. कित्याक ताका खरो मोग तांचो आसलेलो, हुस्को ताका आसलेलो आनी ताच्या मागण्या वरवीं ह्या लोकांक जितल्या पिळे वताक येतात तांकां हे बेसांवां कशीं मेळटालीं, देवाची फेकोवणी कशी मेळटाली. एक उगडास कोत्ता, जेन्ना कोणें खंय एक GMCन एका पुताक भरती केल्लो आनी सगळीं वखदां केल्या उपरांत सगलो ताचेर तो साल्वार जावचो ना म्हूण दोतोरांनी सांगून दिल्लें. आनी त्या वेळार रातच्या 9 वरांचेर तांणी ताका हांगा हाडलो तेन्ना आनी ताच्या फोंडाशीन दवरलो तेन्ना ती घरां वास्कोची ती घरां वेताना वाटेरूच एके भाशेन ताका फेकोवणी येवंक आयली आनी तो ह्या पिडेंतलो भायर सरलो. असलो मागणें करपी, दुसऱ्याचो हुस्को धरपी हो आमचो मानेवंत. देवान ताका आल्ताराचो मान दिवंक आमी मागता, प्रार्थना कोत्ता. आमच्या किरकोळ मागण्या वरवीं देवान ताका एके भाशेन हे सांताचें मान दिवंक, एक आपलो एक ताका केरीत भाशेन ताच्या वावराचो आनी आमकां एक नामुनो कसो ताका दवरूंक आमी प्रार्थना. तर मोगाच्या भाव भयणींनो, आमी कितें करुया? आमी कशीं आमच्या कोश्टां मदें देवाक उलो करुया? पयले सुवातेर कोश्ट येतात आनी कोश्टांक देवान फुडो केलो, जेजून फुडो केलो जाल्यार आमी आमच्या कोश्टांक फुडो करूंक जाय. कोश्ट येतात तेन्ना आमी ह्या दैवीक मनान, जशें जेजून हें मनान घेतलें, जेन्ना कोश्ट येतात तेन्ना जावं आमचेच अस्कोतायेक लागून, जावं दुसऱ्यांक लागून आमचेर कोश्ट येतात ते आमी जायते पावटी ह्या कोश्टांनी झुजता आनी देवा लागीं झुजता. आमी हो भावार्थ गोड करूंक जाय.
की देव आमचेर कोश्ट येता तेन्ना तो आमच्या सांगाताक आसता. जितली मनशां कश्टवतात तितलो देव तांचे लागीं आसता. आनी खंयच्याय मनशाक तूं पळय, दुयेंत आसलेल्याक वो कोणूय कोश्टान प्रश्नांक सांपडलेल्याक तो देवाशी लागीं आसता. जसो देव ताजेशी लागीं आसता तोय मनीस देवाशी लागीं आसता. देव इतल्यांचो मोग कोत्ता, असल्यांचो इतलो मोग कोत्ता जसो एक सांडलेली शेळी कशी दुसऱ्यांक सांडून ताचे फाटल्यान वेता तशी. कित्याक तो कोस सजमोता. आख्याच शुवर्तमानान आमी पळयता कशे भाशेन कश्टवतल्यां सगळें जेजूचे काळीज ओडटाले, मोगान लासताले, तांचे कोस तो सजमोतालो आनी ते लोव करूंक वावुरतालो. तर आमी जाणा जावंक जाय, जितले फावटी आमी कश्टवता तितले फावटी देव आमकां लागीं आसता आनी आमी देवाक लागीं आसता. आनी जितलो मनीस कश्टवता आनी कश्टांक देवाचेर विस्वास दवरून आपलें जिवीत चलयता तो मनीस आपलेच रूपकार, आपलेच काळीज आनी मन गोट कोत्ता. कोणूय कश्टवतल्या मनशाक तुमी पळयात तो एक बरो मनीस जावंक पावता. देयर कॅरेक्टर्स आर रिफायन्ड इन देयर सफरींग. देव तांकां उदीक तांकां बरें कोत्ता, बरे नामुने कशे जातात, बरें जिवीत ते जियेतात. आनी देखून कोश्ट असले मनान आमी घेवंक जाय. भाग्योन पावलू जितले फावटी तो कश्टवतालो तो दुसऱ्यांक सांगतालो हे कोश्ट म्हजे किरीत भाशेन देवाच्या वावराक दिल्ले देव मानून घेतलो आनी देव आपणाक आदार दितलो. म्हजे अस्कोतायेन तो म्हजें बोड जातलो. आनी देखून मोगाच्या बाबड्यांदो आमी कश्टवता तेन्ना देवूच आमचें बोड, तोच आमकां आदार दितलो. आनी ताचेर विस्वास दवरून रावत जाल्यार तो आमकां समाधान कोत्तलो आनी बरवाशान बदतलो. हे कोश्ट लोव कोत्तलो. आनी देखून कोश्टा मदें तांचेर शिणोन न्हय, देवाचेर शिणोन न्हय, पूण ते एके भाशेन उक्ते मनान मोगाड काळजान घेवंक देवाक भेटोवंक आनी देवान आमकां त्या कोश्टा वरवीं आमचें जिवीत बोलतूंक आमी प्रोट करूंक जाय. तेच भाशेन मोगाच्या बाबड्यांदो आमी दुसऱ्यांच्या कोश्टांचेर नदर मारूंक जाय. जितलो मनीस दुसऱ्यांच्या कोश्टांक भागेली जाता तितलो तो मनीस आपलें काळीज मनशाड कोत्ता. तो जेजू भाशेन जाता. देवाचो मोग ताच्या काळजान रिगता. आनी देखून दुसऱ्यांच्या आनी अदीक करून पिडेवंतांक कश्टवतल्या सगळें आमचो हुस्को दाखोवंक किरीत भाशेन हें वरोस आमकां सांगता. आमी जीं मनशां दोयाळ काकलूचची, जितली आमी दुसऱ्यांक काकलूत दाखयता जावं हॉस्पिटलांनी जावं घरांनी बॅड कोत्ता तेन्ना आमी एक फावोर कसो तांकां करिना, आमी आमकांच एक फावोर कोत्ता. कित्याक जेन्ना आमी तांकां बॅड दिता आनी तांचें दूख लोव कोत्ता आमी एके भाशेन देवाचें काम कोत्ता. आनी देव असल्या कामाक आमकां इनाम दितलो. म्हजें इनाम म्हाका मेळ्ळें हांगा आनी सर्गीच्या राज्यांत. आनी देखून कोणाकूच आमी ची सेवा कोत्ताना, चाकरी कोत्ताना, दुसऱ्यांक बरें कोत्ताना, दुसऱ्यांचें दूख लोव कोत्ताना आमी एके भाशेन आमचीच गिरेस्तकाय, आमचेच इनाम जोडून घेता. आनी देखून तांणी आमचेर फावोर करूंक ना, तांणी आमचेर फावोर केला, आमी तांचेर फावोर करूंक ना. दुसरे सुवातेर मोगाच्या बाबड्यांदो कोश्टा मदें हो लोक सांडटा. एकसुरे ते कशे ते जातात, दुकान काडोकान कशे ते आसतात आनी आमी अशीं गेलीं म्हणटोच आनी आमचें आसणें तांकां एक देवाचें आसणें कशें जाता. बरवाशाचीं मनशां बरवासो तांकां दितात आनी आमी हीं आत्रेकारां कशीं ह्या कोश्टा मदें एकामेकाचो सांगात घेवन आमी वेता. आनी देखून जेन्ना आमी दुसऱ्याची दूख लोव कोत्ता, दुसऱ्यांक आमी पाचात्ता आनी दुसऱ्यांच्यो कोंत्यो आमी ओडकोता तेन्ना आमी यात्रेकारां जातात. सांगाताक चोलपी, सांगाताक बरवासो एकामेकाक दिवपी जातात. देखून कोश्टांतली धांवून भागून खंय वचपाचें न्हय, पूण कोश्टा मदें एकामेकाक सांगात दिलो जाल्यार आमी एकामेकाचें दूख लोव कोत्ता आनी एके भाशेन देवाचें राज बांदून हाडटा. तर आयज बानयोत आग्नेलाच्या ह्या नोवेनाच्या दिसाक आमी केरीत भाशेन ताचे भाशेन ताची देख घेवन वो आमच्या सुम्या जेजू भाशेन ताची देख घेवन आमचें जिवीत असलें करुया जो आमी उजवाड जाता, ओ जे आमी वखद जाता, दुसऱ्यांक पेखवणी जाता, दुसऱ्यांक बरोवासो जाता
आनी एके भाशेन आमी सगळीं यात्रेकारां कशीं सांगाताक एकामेकाचो हात धरून एकामेकाचे दूख ल्हवू करून जसो जेजू म्हणटालो तांचे भाशेन जायनाकात जे दुसऱ्याचे वजनाचे एक बोट पासून लायनात ना आमी हात बोट घालपी दुसऱ्यांची दूख ल्हव करपी आनी अशें करीत जाल्यार जेजू मुखार देवा मुखार म्हज्यान उबो रावून म्हणूं येता दोनया जें तुवें सांगलेलें तशें हांवें केलें तुज्या भुरग्यांचे तुज्या भावा भयणाची दूख हांवें ल्हव केली जेन्ना ते प्रेजावान आसले हॉस्पिटलान आसले भुकेताले तांणेताले तांकां हांव पावलो आनी जेजू आमकां म्हणटलो मोऱ्या म्हज्या चाकरा तूं आयलाय तुवें बरें केलां आनी म्हज्या राज्यांत ये हें जावंक आमी केरीत भाशेन मागुया सांगाताक यात्रेकारां लेट्स बिकम पिलग्रिम्स ऑफ होप वॉकिंग टुगेदर एंड लेट अस ब्रिंग दीस होप हो बोरवांचो एकामेकाक हाडूंक आमकां आदार दी म्हणून मागुया. सगळीं उबी रावया. देव आमचो मोगाळ बाप आमच्यो कोंत्यो हुस्के तो वळखता देखून ताका आमची मागणी हे वेळार ओदी करून आमच्या पेडेस्तांक बाबा भयणांचे कोंत्यो हुस्के मुखार घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पिडेवंतां आनी दूख करून सोंसतल्या सवे केरीत हुस्को दाखोवंक वेळा वेळार तांकां भेट दिवन देवाच्या उतराच्या आदारान तांचो भरवंसो वाडोवंक तांकां देवा बापाचो आदार मागुया. ह्या मिसांत भाग घेवंक जायतीं आमची पिडेवंत आनी दुखांत कोश्टवतलीं भावा भयणी हाजीर आसात. बापान तांचे सोबीं आपली दया दाखोवन तांकां पेकोवणी फावो करूंक म्हूण बापा लागीं मागुया. पिडेवंतांक आदार दितलीं आमची भावा भयणां भोव करून दोतोर नर्सी आनी हेर गोरजीं जी तांचो सांबाळ करतात ताणें पिडेवंतांतल्यान जेजूचें रूप पळोवंक आनी सेवे चाकरेच्या मनान आपलो वावर करूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. मानेवंत आग्नेलाची देख घेवन आमी कोश्टांक भावार्थाचे नदरेन पळोवंक आनी आमी कोश्टवता तेन्ना जेजूक एकवटून रावंक आनी कोश्टां उदेशी सोडवून आसा हें भावार्थाचें सोत थिरायेन समजूंक आमकां देवाचो आदार मागुया. भो खोडवाल्या बापा तोंच जावन आसा आमची सासवोत भलायकी तर आमच्या पिडेच भावा भयणांचेर तुजी काकलूत घाल तांकां कोनवालायेन राख आनी तांकां पोत्तून भलायकी दी आनी आमी आमच्या कोश्टां मदें दुखां मदें सदांच तुजेर बावार दवरूंक आनी आमचें जिवीत एकामेकाक बरवांसो दिवंक चलोवंक आमकां आदार दी. क्रिस्तां आमच्या सुमया वरवीं आमेन. Somos vida de tu mano.
म्हज्या बाबा भयणांदो मोचे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाट्य पवित्र सभेच्या रवाक सभेस्पोर मानून घेऊ. वो दयाळ बापा, आमच्या जिविताची दर एक गोडी तूं चलयताय. भलाकेन आनी पिडेन तुज्या हातान आसात. ह्या बलिदानांत जेजूच्या कोश्टा मरना बरोबर पिडेंत आसलोल्या आमच्या भावा भयणांचे कोश्ट आनी दूख आमी तुका भेटयता. जसो तांचे पिडेक लागून आमचेर आकांत आयला, तसोच तांकां मेळ्ळोली भलायकी खातीर आमी संतोश भोगता. संतोश भोगूं आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात आयवाता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर कडेन सोर आनी जेजू क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या उनोद शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतलीं आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मराचे ओदोरीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोस मरण सोंसलें आनीक मरणाचेर जोयत व्हरून पुनोज्जोनपण उक्तापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी सोमेस भोगता संगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताड्यान आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो म्हणलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनीक म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनीक म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut por gotuya. Sumya Jesu ami olokata ani ekashi te pieta dite pali tu hoy bovanisu ami tuje moron porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनोज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता.
आनी जेजूची कूड रगो शिवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. लिओ आमच्या बाग्योन बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक, सिमियोन आमच्या आदारी गवळी बापाक आनी सगल्या याज्ञेकी वर्गां बरोबर तेका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दोन मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या वेदी मुखार आसल्या दर एकल्या आमच्या भावा भयणीची दया कर म्हूण आमी मागतां. हांवकार मारये देवाचे माये सांगाती, भगेवन जुसे तिचो पोती, भगेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवाल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासनां. प्रजेच्या बाबा भयणांदो, देव जावन आसा आमचो बाप, देव जावन आसा आमचो रोसनार. तो आमकां पूर्णकायेन वळखता. आमचे कोश्ट, आमची पिडा, आमचे कोंतीपण ताका सगळें बरें सजमता. आनी देखून आमकां सगळ्यावन बरेंपण ताच्यानूच दिवं येता. देखून आतां जेजून शिकयलें मागणें आमच्या पिडेस भावा भयणां पासत मागतना देवाक उबारुया. तेच भाशेन आमचे कोस दूख हुस्के कोती देवाक ह्या मागण्यांतल्यान प्रार्थुया. सगळीं बराबर जेजून शिकयलें मागणें म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां थायणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सुम्या जेजू क्रिस्ताची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ओ जावन आसा जेजू क्रिस्त, सगल्यांक आमकां कश्टोतल्यांक अज्या बारार आसलेल्यांक आमंत्रण कोत्ता. तो आमकां समाधान कोत्ता आनी शांती दिता. ताचेर विस्वास ठेवतात ती सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
उबी रावया. प्रार्थुया. खोनवाल्या बापा, पिढी सिडी वेळार तूंच आमचो तीर आसरो. ह्या पवित्र संस्कारा वरवीं पिढींत आसलोल्या आमच्या भावा भयणीक तुज्या मोगाचें बोड दाखय आनीक तुजे ससनायेन तांकां बरीं कर. तुज्या भावार्थ्याच्या जोम्यांत तीं तुका वाखाणूंक पावो आनी आमी आमच्या कोश्टा मदें सदांच तुजेर बोरवांसो आनी बाबाळ तीर करूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसूया. मोगच्या बाबणीनो आयचो मुखेल यादनीक जावन आसलो फादर जोकीम फर्नांडीस SVD फादर, जो मार्सेल फिरगोजेन वावुरता, आनी तसोच तो एपिस्कोपल विकर फॉर रिलिजियस. सगल्यांच्या नांवान फादर जोकींक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी ताच्या वावराचेर जावं गोंवळीक वावर आनी दुसरो वावर तो कुत्ता, ताचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. ताणें मुखी यादनीक जावन देवाचें उतोरी आमकां परगोटलें, आमी ताका दिन वाचता. तशेंच आयज रोमारी आयल्या तोले खांटोतान फादर मॅथ्यूस रॉड्रिग्स आनी ताचे फिरगोजकारां आयिल्लीं आसात, तांकांय आमी दिन वाचता. आनी फादर मॅथ्यूसाच्या गोंवळीक वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. तशेंच तुमची फिरगोज जी आसा एका भाव भयणीचेर पादांचे मजतीन तांकां जायते आशिर्वाद आमी मागता. थँक्यू फादर फॉर बीइंग विथ अस. तशेंच आमचे मदें आसा फादर मान्सुएतो मुरिदा कपेलाचो कपेलांव. फादर थँक्यू वेरी मच फॉर जॉयनींग अस फॉर मास. आमचो कॉयर आसलो आयज जिजस एंड ग्रूप आगासाई, तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. मिसांत बरे भाशेन गायना करून तांकां अदीक बरे भाशेन मागणें करूंक आमकां आदार दिलो. थोड्योश्यो कळोवण्यो आमकां कोणाची चावी सांडलेली मेवल्या. कोणूय सोदता जाल्यार ती आमच्या साक्रिस्तींत आसतली. ब्रदर एस्टनाक मेवचें. कोणाची चावी आमकां मेवल्या ती साक्रिस्तींत आसतली. तुमच्या करीत इंतेसां बसत ह्या दिसांनी मिसां भेटूंक जाय जाल्यार आमच्या ऑफिसांत तुमी दिवचें. इंग्लीश आनी कोंकणी बायबल डायरी 2026 आमच्या इस्टॉलांनी विक्रेक आसा. आमचे पिलारचे संस्थेन पाद्रियो ब्रदर जावच्याक सुतल्या सेमिनारिस्तांक आदार दिवंक जायते जाणां फुडलीं सरलीं आसात आनी तांच्याच आदारान आमचे हे भुरगे शिकतात. आनी कोणाकूय कुशी आसा जाल्यार हे आमच्या भुरग्यांक आदार दिवंक तुमच्यांनी आमचें ऑफिस आसा बसीस डेस्क थंय दिवं येता. आदी फुडेंच तुमचे उपकार आठयता. तशेंच फादर आग्नेल ऑर्फनेज आहा आमच्या पिलार सकल. 100 सुमार आमच्या लागीं भुरगे आसात. चडशे अनाथ भुरगे व गरीब फामिलींतले. तांकांय घडटा जाल्यार तुमचो आदार तुमी दिवचो. आयज सकाळीं 10:30 वरांच्या मिसार खेरीत भाशेन पिडेवंतांक ह्याच पेंडोलान कुमसार मीस आनी तेलाची मागणी आसतली. कोणी हाडूंक सोदता जाल्यार आजुनूय टायम आसा इल्लोसो. 10 वरार सुमार पावचें. व्हीलचॅर आनी हेर सोंपेपणां सगळीं आसतलीं. हे आमचे पिडेस्त भाव भयणी आसत जाल्यार तांकां पेंडोलांत धाडूंक आनी तेंच्याच जाग्यार वचोन पाद्री तांचीं कुमसारां आयकतले. आयजूच 9 ते 12 वरांचेर GMC ब्लड बँक हांच्या सहकारान पिलारची संस्था आनी लविंग हार्ट्स गोवा हो ब्लड डोनेशन कॅम्प आमचे मिशन सेमिनारीन चलयतले. मागोया आनी कोणाकूय आपलें रगत दिवंक जाय जाल्यार थंय वेचें. अंडरस्टँडींग वॉट वी सेलेब्रेट ह्या पुस्तकार पवित्र मिसाचे भाग आनी मिसाचे भेटेन कसो वांटो आमच्यांनी घेवचो ही म्हायती आसा. हें आमच्या स्टॉलांत मेळटा. तशेंच पादांच्या जिविता वयर लायफ ऑफ फादर एग्नेलो जायतीं पुस्तकां आसात तें आमच्या स्टॉलांनी मेवता.
आमचे पिलार संस्थेचे मंथली मॅगझीन फादर आग्नेल्स कॉल आनी विकली साठोले वार्डन्स इस्ट हे कोंकणी भाशेन आमी छापता. आमची विनंती जाता जाल्यार तुमी हे सबस्क्रायब करचें. सबस्क्रिप्शन फकत 250 रुपया. हाचे जायती आमचे मिसांची म्हायती मेवता, भुरग्यांक मार्गदर्शन मेवता, दुसरे बरे लेख थंय आसतात. नोव्हेंबराचे 20 तारखेर पादनच्या दिसाक 8 वरांचेर सांजे फादर आग्नेलच्या इस्कॉलाच्या हॉलांत एक फ्री तियात्र आसतलो, जाचें नांव बरोवंसो आमकां फटयना, बरोवण्यार डॉमिनीक कार्वालो. सगल्यांक आमंत्रण आसा. हें पेंडॉल घालूंक आनी दुसरी वेवस्था करूंक जायतो कोर्स जाल्लो आसा. जायते जाणांनी आमकां आदार दिला, तांचे आमी उपकारी. आनी कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आदार दिवंक हो कोर्स उणो करूंक तुमच्यांनी आमच्या ऑफिसान दिवं येता. आदी फुडेंच तुमचे उपकार आठयता आनी पादांचे मजतीन तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. म्हज्या भाव भयणो, दिसपोटी आमची भाव भयणां हांगासर येवन पादां लागीं मागोवन जे उपकार तांकां मेळ्ळ्यात ते आमकां सांगतात. आयज रितीना फेर्नांदीस वास्कुतान आमकां सांगता, हांव बरी पासार जायनासली देखून ओयजाक मेळ्ळी. ओयजान ECG आनी स्कॅनिंग कोत्तूच सांगलें की म्हजे किडणेंत फातर आसा आनी 2 शिरांक ब्लॉक्स आसात, देखून ऑपेरेशनाची गरज म्हूण सांगलें. हें आयकून म्हजेर आंकांत आयलो. पाद आग्नेल म्हाका सदांच आदाराक पावता म्हणटूच हांवें मान्यवंत आग्नेलाक म्हाका ह्या विघ्नांतलें ऑपेरेशन करिनासतना बरें कर म्हूण भावार्थान मागलें. दुसरे पावट ECG आनी स्कॅनिंग कोत्तूच सगळें नॉर्मल मेवलें. कसलें अजाप! हो व्हड उपकार मान्यवंत आग्नेलाचे विनोनेन देवान म्हजे तांय केला. मान्यवंत आग्नेलाक हांव चड दिनवासतां आनी बेगीन सांताचो मान फावो जावंक मागतां. तर पयली ECG कोत्तूच दुयेंस मेवता, पादलना कडेन भावार्थान ती मागता आनी दुसरी ECG कोत्तूच तें दुयेंस नान जाता. म्हजे भाव भयणो, हीं अजापां आमच्या देवाच्यान करूं येता आनी पाद आग्नेल देवाक एकदम लागीं आसा. जी आमी मागणी कोत्ता तो आमची मागणी देवाक उबारता. तर ह्याच भावार्थान आमी उबी रावया आनी ह्या नोयनाच्या मागण्यांत वांटो घेवया. आमच्याय गोरजां पासत अदी करून आमचे पिडे पासत मागुया. उपकार मेळूंक मागणे. सर पदवीदार देवा, आमच्या सुर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांदावळ दिनवाशी मोनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुज्या विंचून काडलेल्या सेवकां उदेशी ओचोऱ्यां लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परीन चलोवंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मान्यवंत आग्नेल एक नमणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्यवंत आग्नेलाच्या भाग्योन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मान्यवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या उनून बरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार कजाय ते माग भावार्थान माग. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. सांताचो मान मेळूंक मागणे. म्हज्या फाटल्यान तुमी म्हणचे, ओगुनीत काकुतीच्या देवा, सरपोट पडून तुज्या पांय सरशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी कुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोड परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नांवे. आमेन. पिड्यामतांचेर मागणे इगोर्जेन जातलें आनी जी 9-15 मिसाक आयल्यान मातशें रावात. आमच्या भाव भयणीक भायस सरोन दी मीस सोमतूच. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. जेजूचेर बाबार धरूंक पिडेवंतांक
कोंतिवतांक दुखवलेल्यांक बोरवांशेचे दूत जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार